पेडण्या पत्रादेवी वाठारात गोयच्या मुक्तीसंग्रामातल्या हुतात्म्याचो उगडास म्हणून उबारिल्ल्या हुतात्मा स्मृती स्मारकाचे लोकार्पण संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग हांच्या हस्तुकी काल जाले। यावेळी मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत, केंद्रीय ऊर्जा राज्यमंत्री श्रीपाद नाईक, राज्यसभा खासदार सदानंद शेट्टी, समाज कल्याण मंत्री सुभाष फळदेसाय, पेडणेचे आमदार प्रवीण आंडलेकर आणि हेर मानेस्त हजर आशिल्ले। पत्रादेवी हुतात्मा स्मारक हे देशाच्या शौर्याचे प्रतीक आसा। सुटके झुजाऱ्यांच्या कार्याचो उगडास काढून सगळ्यांनी नतमस्तक जावपाचे आवाहन केंद्रीय संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग हांणी केले। हुतात्मा स्मारकाक भेट दितना फकत सेल्फी काडपा पुरतेच न्हय जाल्यार देशाच्या हुतात्म्याविशीं आणि तांच्या बलिदानाविशीं अभिमान बाळगप आणि तातूंतल्यान प्रेरणा घेवची, तशेंच देशसेवेची भावना मनात जागृत करची अशें आवाहनूय संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग हांणी केले। काल नेपाळात अचकीत आयिल्ल्या भिरांकूळ हुंवारात सुमार 160 लोकांक मरण आयले आणि हजारांनी लोक बेपत्ता आसा। हातूंत सुमार 133 भारतीयांचो आस्पाव आसा। विदेश मंत्रालयाचे सचिव रणदीप जयस्वाल हांणी आयज पत्रकार परिशद घेवन अजून मेरेन 288 भारतीय नागरिकां सयत संपर्क करपाक मेळूंक ना अशी माहिती दिल्या। गोयचे मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी ह्या नेपाळ सैमीक संकश्टात मरण आयिल्ल्या लोकां खातीर श्रद्धांजली दीत अजून मेरेन राष्ट्रीय आनी राज्य आपतकालीन पंगडांनी दिल्ले म्हायती प्रमाण बेपत्ता आशिल्ल्या लोकां भितर गोंयकार नाशिल्ल्याची म्हायती दिली। आयज मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी पणजेत नॅशनल सपोर्टिव्ह सुपरविजन फ्रेमवर्कच्या विभागीय कार्यशाळेचे समारोप सुवाळ्यात वांटो घेतलो। हे कार्यशाळेचो मुखेल हेत देशभरातल्या आपमजत गटांक एकठांय हाडून आपले अणभव आनी सर्वोत्तम पद्दतीचे देवाण घेवाण करप आशिल्लो। विकसित भारत घडोवपाक देशांतल्या आपमजत गटांचे योगदान म्हत्वाचे थारतले अशें सांगून ह्या कार्यशाळे वरवीं देशभरातल्या आपमजत गटांच्या प्रतिनिधींक आपल्या वेवसायाची शैली आनी पद्दत हेरांक सांगपाची संद दिल्ले खातीर आयोजकांची मुखेलमंत्र्यांनी तोखणाय केली। राष्ट्रीय खेळा दीस 2024 निमतान मेरा युवा भारत आणि युवा व्यवहार तशेंच खेळा मंत्रालयाच्या युवा व्यवहार विभागा अंतर्गत खेलो इंडिया संवाद या कार्यशाळेचे आयज सांखळेच्या सरकारी महाविद्यालयात आयोजन जाले। हातूंत आभासी प्रणाली वरवीं महाविद्यालयाच्या विद्यार्थ्यांनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी दिल्लो संदेश आयकलो। मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी सांखळे महाविद्यालयाच्या विद्यार्थ्यां सयत वांटो घेतिल्लो। कार्यावळीत उलोवप करतना दरेक मनशान आपल्या नियमीत जिवनशैलीत खेळ वा योगाचो आस्पाव करून स्वताक फिट दवरप गरजेचे अशें तांणी ह्या वेळार सांगलें। राज्य नुस्तेमारी मंत्री निळकंठ मळणकर हांणी नुस्तेमार संचालनालयान कॅप्टन ऑफ पोर्ट दबक्याचेर नारळी पौर्णिमे निमतान दर्याक नाल अर्पण केलो। ह्या वेळार तांच्या सयत नुस्तेमार सचिव प्रसन्न आचार्य तशेंच नुस्तेमार संचालक डॉक्टर शर्मिला मोंतेरो तशेंच हेर अधिकारी हजर आशिल्ले। दिव्यांग सशक्तीकरण मंत्री सुभाष फळदेसाय हांणी आयज दिव्यांग सशक्तीकरण खात्याच्या सुदारीत आणि दिव्यांग लोकां खातीर अनुकूल कार्यालयाचें उक्तावण केलें। हे कार्यालय पर्वरीच्या नड्या बाजार संकुलात 3ऱ्या माळ्यार आसा। ह्या वेळार तांच्या सयत राज्य दिव्यांग आयुक्त गुरुप्रसाद पावसकर, दिव्यांग खात्याचे सचिव प्रसन्न आचार्य तशेंच हेर मानेस्त हजर आशिल्ले।